देऊन सारे ताचें काम करता तो बरें करून करता आणि ताची हातेरां 7 शिंगां आमी सडाव जावन ह्या ताळणेक वळाक जावन केदार लागी म्हण सांगला खंयचे आकर्शीत म्हण दिसता ताका सुलाभ बेर आमी कांय बली जाता म्हण दिसता कित्याक म्हळ्यार बरें दिसना खंयचे ताजे थंय आमचे दिश्ट वचना आमकां आकर्शण बगना खंयचे आकर्शीत म्हणून दिसता थंय वग्गी वचून सांपडचें म्हण दिसता हाका गरी एक मासली सांपडलेले बरें हरी एक पटेन ताळणी येता ताळणी वताक न्ही पूण ताळणेक तूं सांपडतना तुजी कुरपा पाता केल्ल्या वेळार कुरपेन तूं मरताय इल्ली इल्ली कुरपा होगडायताय पूण ताळणेचेर जैत व्हरतना कुरपेन ते वाडता आजकाल कुमसार वर्साक एक जाला वर्साक एक पटेन जाल्यार जाता हें तुमचें कर्तव्य म्हणटा ड्युटी देव रिक्वेस्ट करना ओके ना प्लीज म्हण कांय म्हणटा ही एक आज्ञा कर्तव्य कित्याक तुज्या आवय बापायक मान दिवं उपदेश बसावनी दिवंक पयलो समट आनी सावाला मोगाच्यानो समर्थ आणि सवालां कार्यक्रमात तुमकां समेस्तांकी स्वागत संवसाराच्या सुरवेर आदाव आनी येव देवाचो सांगात अनुभव करता पूण ताजे मदें सैतान आयलो आनी येवेक नाडले आनी ताजे सांगात आदाव आनी अशें ती पातकाक सांपडली आनी तशें आमी सक्कड मनशां ह्या सैमाच्या पातकांत आसाव जेजून आमकां ताच्या मरणांत जिवांतपणा मारिफांत सुटका दिल्या ह्या पातकांत तो वळू देवसारान आदाव आनी येवेक नाडिल्ले आजय तो नाडता आमकां रुपां वेगवेगळी खंयच्या रुपार तो आमकां नाडता ह्या विशयांत समजणी जोडच्या खातीर आनी चड जावन कशें आमी हांतूतवन पयस रावता भोव गरजेचें कशें आमी हांतूतवन पयस रावता म्हणल्या विशयांत समजोवच्या खातीर आमी हांगासर आसाव आमकां आयच्या दिसा समजणी दिवच्या खातीर फादर अनिल किरण फेर्नांडीस डिवायन रिट्रीट सेंटर मुल्की हांगा तावन पाद्राब आमच्या लागीं आयलात आदले फावटी एक संवाद आमी आसा केल्लो क्रिस्तांवां कित्याक ही ही पिंतीसपणां तुमी जायत्यांनी ती पळयल्यात आनी बरी म्हायती जोडल्यात तुमी सभार आनी तुमची अभिप्राय उसारल्या मस्त बरी आसली शिकोवन म्हणून आज परत पाद्राब आमच्या सांगात आसा तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव पाद्राबाक स्वागत करता थँक्यू वेलकम तुमच्या लागीं विचारचें आज पयले म्हजें सवाल कितें म्हूण सांगल्यार उत्पत्ती ग्रंथांत 3ऱ्या अध्यायांत येवेक सोरोप नाडता तुवें कित्या खातीर त्या रुखाचें फळ खावन वचो म्हणून हांगासर देवसार ह्या सैतान सोरपाच्या रुपार येवन येवे गाडे उलयलो म्हूण खंय आमकां पळोवंक मेळना सोरोप येवे लागीं उलयलो म्हणून आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा म्हजें सवाल कितें म्हूण सांगल्यार सोरोप आपणायतल्याक उलयलो गी ह्या देवसारान सैतानान ताका उपयोग करन सोरोप उलयलो गी अशें म्हणून हय आतां थंयसर सोरोप उलयलो म्हणच्या की देवसारस सर्पा रुपार उलयलो म्हळ्यार कांय वाजबी जायत कित्याक म्हळ्यार आतां आमी बायबलान पळयल्यार उत्पत्ती ग्रंथांत तें आमी तशें पळयता पूण लास्ट रेवलेशन उगडापण ग्रंथान पळयल्यार 12वा स्वर स्त्री आनी महास्वरूप म्हणून आसा ओके आतां तो महास्वरूप कोण म्हूण आमकां तें स्पश्ट केलां 7वी वळ तावन 9वी वळ उपरांत सर्गार एक झूज सुरू जालें मिंगेल आनी ताचे दूत महासर्पा विरोध झुजाक देवले आनी महास्वरूप आनी ताचे दूती भरान झुजले पूण शेकी हे सलवले आनी सर्गा वयलो जागो तांणी होगडायलो ओके सो आतां मनशाक नाडच्या पयलें तर सर्गार हें झूज जालां आनी उपरांत 9वी वळ त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटात त्या सगळ्या संवसाराक आडवटेक ओडता त्या आदिमागाच्या सर्पाक भायर उडयलो ओके सो सरोप म्हणून सांगला तर तसो सर्पा रुपार आयलो ताणें जागो होगडायल्लो सर्गार
वय तर हांगासर आतां मनशाकी तो आडवटी करून हा देवातान पयस करून देखून आतां मनीस म्हळ्यार आदाम आनी एव एव देखून देवसारच सरपा रुपार आयलो मनशाक मनशें अर्थ तें करीत. वय तें वाज बी म्हणयत हा हांगासर ओके वय देवानं आदाम आनी एवेक रचले वय आनी तांकां कितें जाय तें सगळें ताणें देवान रचलें पयलींत तांकां रचचे पयलें वय संतोष भोगूंक खुशी पावूंक कितें जाय तें सगळें आसलें तांच्या वय. मुखार वय पूण ह्या एका रुखाचें फळ खायनाका म्हणून देवान सांगलें वय आनी सर्पान म्हळ्यार देवसारान एवेक नाडटा आसतना वय देवान कांय नाका म्हळें आनी देवसारान कित्याक कांय नाका वय. कित्याक नजो वय. म्हूण विचारलें वय हांव चिंता हे एक सवाल सकड मनशांच्या जिणेंत आसा वय आमकां जावं पुरो समाजांत जराल रितीन वय आनी धार्मीक आमच्या शिकवणेंत वय. आमकां थोडी नियम आसतात वय. आनी अशें कर तूं आनी हें नाका अशें बरें आसता वय आनी ताका प्रतिक्रिया जावन आमचे भितर कित्याक नजो वय अशें म्हणून एक रितीचे एक सवाल आमचे भितर येता वय हे मनशा सैमाचे पातक आमी म्हणटा वय हे सकड मनशां ते आमकां पळोवंक मेळटा पुरा सकडांत ते वय देखून हे मूळ पातक सैमाचे पातक वय हे हेंचगी कित्या खातीर नजो देव जावं पर वडिलां मुखांतर आवय बापाय मुखांतर आमकां सांगता हे नाका अशें म्हणून पूण आमकां भितर एक हें आसा खरें म्हळ्यार सवाल कित्याक नजो हय. अशें म्हणून वय आतां देव सांगता थोड्यो आज्ञा आमी पाळिजे म्हणून पूण देवसार कित्याक नुजो म्हणून येता सुरवेक पळोवंक गेल्यार आदामाक आनी एवेक देवान एक आज्ञा दिली जेनेसीस 2:16-17 एका रुखाचें फळ तूं खायनाका म्हणून आतां कित्याक आज्ञा आसात गी म्हळ्यार बायबलांत पळोवंक गेल्यार आदामाक एवेक सुरू केल्यार आज्ञा नियमा वा कायदे उपादेश आयले मैजेतां मैजेच्या पयलें आसले गी म्हळ्यार आसले हर एक व्यक्ती कोण देवा समेन जियेता ताका आज्ञा आसा आदामाक आनी एवेक आसले ह्या रुखाचें फळ खायनाका म्हणून केल्ल्या दिसा तूं मरतलोय म्हणून देवसार येता कित्याक खावंक नुजो म्हणून विचारता आब्रामाक पळोवंक गेल्यार ताकाय आसले बायबलांत पळोवंक गेल्यार आमी जेनेसीस 26:5 थंय बरयलां आब्राम 26:20-25 आब्रामाका विधेयी जावन चल्लो सोर म्हज्यो आज्ञा म्हजे उपादेश म्हजे नियम म्हजे कायदे ताणें पाळले तर देवा थंय जियेतल्यार एका मनशाक कायदे आसात आनी कायदे देवान दिल्यात कित्याक ताच्या मोगांत आमी रावोंक आनी ताचे बेसांवां जोडूंक देवसार थॉमस अक्विनस एकलो देवशास्त्री आसा तो म्हणटा देर इज सेटन बिहायंड एवरी सिन ओके बट सेटन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल देवसार रियेकल्यांक ताळूंक येता पूण तो हें जायना जबाबदार जायना जबाबदार कोण आमी देवसराक कितें दिल्यार ताच्या ताळणेक त्या ताळा पाताक जाता आतां पाताक म्हळ्यार कितें म्हळ्यार 1 जॉन 3:4 जो आमच्या पयल्या पत्रांत 3 चवथी वळ हर एक कोण पाताक आदरता तो धर्मद्रोही जाता पाताक म्हळ्यार देवाच्या कायद्या विरोध वेचें देवसार आसलें तर सांगता ओके पूण इल्लें गुणावन सांगता नुजो म्हणले कडेन कित्याक नुजो आतां जेजूक जाल्यार बावतिजमान ताका ताळो आयकलो तूं देवाचो पूत ओ देव म्हाका मोगा आसो म्हणून देवसार येता आनी म्हणटा तूं देवाचो पूत वय जाल्यार सो ही सेज द सेम थिंग बट इन अ डिफरंट वे इल्लें गुणावन सांगचे इल्लो दुबाव घालचो आनी ताचे कडेन आमी मागीर उलोवंक गेल्यार संभाशण गेल्यार आदाम आनी एवे बरी पडटा पूण जेजून इडेन दिवना Jesus never got interested or got into conversation. देखून जेजून देवाच्या उतरान ताकाच घट केलें ते दाळा ताळण्याचेर ताका जैत व्हरूंक जालें सो देवसार ही रिव्हील्स अ फॅक्ट बट हायड्स द ट्रूथ म्हणटात तो व्हेरी कनिंग श्रूड पूण तो
ताचें काम म्हणटा तें तो ताचें काम बरें करून करता अशें म्हणजे ओके आतां हें पयलें पातक आदाम येवेचें देवान ह्या रुखाचें फळ खाय नाका तातूंत एक्चुअली न्हीद जावन कितें आसलें म्हूण सांगल्यार आदाम आनी येवेन देवाची आज्ञा मोडली अविधेयपण केलें पूण ताज्या फाटल्यान तुमी आतां सांगिल्ल्या प्रमाणे तोमास आक्विनाच्या चिंतपा प्रमाणे हर एका पातका फाटल्यान देवसार आसा आज प्रस्तुत संवसारांत वो देवसार मनशांक खंयच्या रितीर खंयच्या रुपांनी नाडटा गे म्हणून आतां आदाम आनी येवेक आडवारलेलें फळ म्हणून जशें तुमी सांगलें तांणी तो कायदो मोडलो अविधेय जाली आज आमकां आडवारलेलें फळ म्हळ्यार सबार तरांनी माध्यमां मुखांतर जावं बरो माध्यमान बरें आसा पूण वायटय आसा तबार पुडी तें वायट आमकां आकर्शीत करता म्हणजे वा पियोने वा मादक द्रव्यां वा अनैतीक जिणी असलीं पुरा वा अनैतीक रितीन आमी कमावचें जोडचें नितीन न्ही सो असलें पुरा आमकां एका रितीन आकर्शीत करूंक पुरो आनी ताका आमी गेल्या जाल्यार ते खंडीत जावन आडवारलेलें म्हणयात कित्याक आमकां घराच्या पत्रांत वाचूंक मेळटा 500 आवस्वर आमी काडल्यार 19वी वळ 5:19 गलातकारांचें पत्र सांपावल आमकां म्हणटा बरें करून सांगता थंयसर रक्तामासांत उपजोवची ती कृत्यां व्याभिचार 15 दिल्यान अनिस्कळपण पोजडेपण बोंब्या पुजा माट दुस्मनकाय झगडी मोसो राग स्वार्थ मानाभेद थंड पेल्याचो पडझोळ बेबदेपण पानस सवें सक्कड ओके संवसाराचें म्हळ्यार असले सबार संगती द्वारी देवसार नाडटा नाका बद्ध विरोध जिवीत दिवचें देवान पूण पवित्र आत्म्या आमकां ती पवित्र आत्म्याची फळां ओके सो देखून हे सगळें आमी आडवारलेलें फळ म्हणून सांगीत आयच्या काळार आयच्या समाजांत हें पुरा आसा दिसून येता थोडे फावटी लांब पॉयंट करण्यात आसतना हांवें पयलें म्हाका कळनातलें मागीर अर्थ जालें कारण म्हणसर मार्गदेगेर तें स्पेशली रातचें न्ही पुरा ते बरें सोबीत करून रुखांक आनी पुरा लायटांनी पुरा घालच्या पळयल्लें हांवें चिंतलें कायल्या खातीर अशें लायट केल्यात बारी डेकोरेशन केलां म्हणून मागीर सवकास पळयता कळलें म्हाका खंयच्या कडेन सक्कड हे आमाल पिवानाची दुकानां आसात की ताजे मुखार मार्गदेगेर बरें सोबीत करून हें बरें डेकोरेशन करचें आयल्या बार एकलो म्हणटालो आमच्यात मंगळुरांत एका जंक्शनांत ताणें आनी एका जंक्शनाचो उल्लेख केलो ताजे मदें मस्त दुकानां आसात पूण चड एट्रॅक्टीव दिसचीं दुकानां म्हूण सांगल्यार ही कलरफूल दुकानां आकर्शीत करून हांव चिंता आमी सडाव जावन ह्या ताळणेक वळाक जावनचे केदार लागी म्हूण सांगल्यार खंयचें आकर्शीत म्हूण दिसता ताका सुलाबेर आमी कांय बली जाता म्हूण दिसता कित्याक म्हळ्यार बरें दिसना खंयचें ताजे थंय आमचें दिश्ट वचना आमकां आकर्शणी बगना खंयचें आकर्शीत म्हणून दिसता थंय वग्गी वचून सांपडचें म्हूण दिसता हाका गरयेक मासली सांपडलेले बरें कितें म्हणटा तुमी हय खंडीत जावन आमकां चड आकर्शीत जातना तें आमकां तें बरें नांगी तें आमी थोडे फावटी चिंतूंक वचना आकर्शीत जाता वी गेट एट्रॅक्टेड देखून तें सकट बरें दिसता तें बरेंच म्हूण सांगूंक की जायना पूण न्ही तें गाद आसा न्ही धवें दिसता तें सगळें दूद न्ही सो तेश करून आकर्शीत जालो आमी गेल्या जशें तुमी सांगलें आतां तें काले ड्रिंक्स वा अल्कोहोलाचें दुकान मस्त लायटींग कर बारी आकर्शीत कर तशेंच थोडे फावटी माध्यमान मस्त संगती आसात आकर्शीत दिसोंक पुरो पूण तें सोमांगी आमकां प्रत्येक तरान जेन्ना आमी देवा थंय जियेत आसतना ते आमच्या भावार्थाक सोमाव येता गी संबंधाक सोमाव येता गी एक फावटी म्हाका एक सवाल विचारलें हांव खंय शारजा कोणा रितीरेक वता आसतना एक 2-3 जण म्हाका मेळोंक आयले ते म्हणाले फादर आमी टीव्हीर मस्त
इवांजलिस्ट आनी पुरा ते शिकोवन दितले वस्तू जणांचे ते पुरा पळयता हांव ते कातोलीकच म्हणून सांगूंक जायना जाल्यार पुरा पळोव येदगी म्हणून हांवें एक सवाल केला तांकां पळोव येदगी पळोवन उजोगी म्हणून म्हाका कोणी झडती करूंक अधिकार दिवना पूण ते पळयल्ले निमती तुजो भावार्थ आसलो तुटा जाल्यार ते वारोवन पळोवची सकत आहे आमी आमच्या कॅथोलीक भावार्थान कितलें वाडले हांव ताचेर होंदोन आसा देखून ते पळोवन तुजो आसलो तुटा जाल्यार देर इज अ डेंजर पूण तो पळोवन तुका वारोवन पळोवया तें म्हाका भावार्थाक समाव आसना म्हणून तर तुवें पळयल्यार कांय जावचें ना म्हणून पूण पळयचें की पळोवन वचून म्हूण आमीच निर्धार करचें पडटा देखून सक्कड आकर्शीत दिसता देर इज ग्लॅमर आतां एक चिंत्या आतां इवन रेतीरेन हजारांनी लोक आयलो आनी एक जालें म्हणटना थंय पुरा बरेंच जाला म्हण थोडे बडी सांगू की कस्ट सगळे आमी पूण ते वारोवन पळोवचें पडटा थंडी जावन कन्वेन्शन्स आसात बरे आसात पूण ते बरें गी न्हय गी आमकां भावार्थाक समाव येता गी ना गी ते सगळे आमी कांय वारोवन पळोवची सकत गरज आसता कित्याक आतां चिंत्या थोडे आतां संवसारान थोडे बडी कानून आसात लिव इन रिलेशनशिप्स गे मॅरेज गी लेस्बियनिझम कानुना प्रकार ते अलाउड पण आमच्या धर्मा प्रकार जायत गी हांवें सांगचें थोडे बडी रितीन हांव सांगता देवान घाल्लें येवजन कितें पयलें सुरवेक दादल्याक दादलो घेवन रसूंक उत्तना सांगातीन जावन सक्कट ताच्या मुखार हाडलें कोणीय मेळोना हे वेग रचलें दादलो आनी स्त्री करून रचलें देवाचें येवजन दादल्याक दादलो करून रचलें स्त्री एक स्त्री करून रचलें की ना सो देवाचें येवजन आमी समजोवचें तें पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा पवित्र सभा आमकां शिकयता तर ह्या येवजनाक जर तर हे चिंताप समाव आसना जावं बरो हें संवसारीक चिंताप देवाचें न्हय मनशांचें तें कितून पर्यंत वसात पोंत पावचें ना खंडीत देखून सगळें धवें दिसता तें दूद न्हय आकर्शीत करता तें सगळें बरें आसा म्हणून सांगूंक आमकां साथ दिता म्हळ्यार बरें जावंक पुरो पूण आमच्या समर्थेक वा आमच्या भावार्थाक आमकां जेजू सरशीं व्हरचें ना खंडीत आनी एक क्षेत्र म्हणून येते तो वळू देवसारान एक फळां मुखांतर आबिदेपणू आमकां आजकाल प्रत्येक जण युवा जाणांक सगळ्यांक घे पूण प्रत्येक जण युवा जाणांक आकर्शीत करून वडचें तसले एक संगत आसा म्हूण सांगल्यार हे इंटरनेट आंतरजाळ पयलें पुरो एडिक्शन म्हळ्यार सोऱ्याक एडिक्शन जावचें आसलें आनी त्या भायर ड्रग्स एडिक्शन आज मोबायलाक एडिक्शन इतलें जालां की जेवतना आनी न्हिदले गाडे सगळ्या गाड्यांनी मोबायल इंटरनेट जायतेच पडला तो वळ जें कितें देवसारान देवान रचलेल्या पयल्या मनशांक आदांक आनी येवेक वाट सुकयले बरी आज देवसार असली एक वाट तो धर्न मनशांक ताजे कुशीन वडटा गी म्हणलें एक सवाल मतींत दूब जाता कित्याक म्हळ्यार मस्तू जाणांक आनी तूं नाका जाल्यार जायतें आसा ह्या इंटरनेटाचेर नाका जाल्यार जायतें आसा खाली एक सुरू करचें मात्र तट्ट म्हणटा तशें मागीर तें एक सागोर तूं म्हूण येता अशें बरें जायतें आसा इंटरनेटांत पूण ताजें सांगता नाका जाल्लें हे देवसारी एक ताजी एक हात्यार करून काण गेलां की म्हणलें बरी बघता खंडीत तोळ आडवारलेलें फळ म्हण जालें आतां तशें तुमी सांगलें अंतरजाळ आनी प्रत्येक तरान युवा जाणां खंडीत वडता कित्याक आमी तातूंत आसता बिजी आनी आज सरावत वेळ करचो मोबायलारच पळोवंक गेल्यार आमचे पैकी मोबायल मस्त मेळ्ळे आसतले धरण कोण क्लीन करता खर ना देखून तांतू बरें आसा पहाडी आसा जशें आमी सांगेत पूण थोडी बडी तांतू शिरकल्लीं मस्त जाणां आसात एक सांत म्हणटालो खंय पयलें एकल्याच्या घराच्या पाक्यार एक देवसर आसा आज म्हजी अभिप्राय म्हजें चिंता पाक्यार ना तो सकलात देवला
आतां व्हडलो देंवसार सकला देवलो घरा आयिल्लो भितर आयिल्लो तो मोबायल वय वय कारण 4-5 जाणां आसात एकामेका उलयनात उलोवचें खंय मोबायलार मागणें करता नाय जेवता नाय तर वो जागो आतां देंवसारानच वाय आडवरलें पळत घरा येवन आज तेंच कुटुंबांत दिसवाड करता आनी ते युवा जनाय राती थोडे पडेन शिकच्या निबान आनी वय तांचेर एक जोळो ना जाल्यार घरच्या वडिलांक आज जायतीं जाणां चुकोवन गेल्लीं आसात पूण गेल्या उपरांत मागीर तांकां समजतना मस्त लेट जाता लेट जाता खंय जावन अशें जालां म्हणयेत कित्याक देंवसार आज जशें हांवें सांगलें स्त्री आनी महास्वरूप त्या अध्यायांत सांगलां आज तो स्त्री आनी महास्वरूप देंवसार स्त्रियेचेर रागार तिच्या हेर भुरग्यांचेर झुजोवंक भायर सरला आज एक व्हडलें हातेर म्हळ्यार ताचें मोबायल खंडीत जावन अंतरजाळ देखून तूं जागृतकाय करची वा आमच्या युवजनांक एक मार्गदर्शन दिवचें वा त्या भायर तांकां एक गायडन्स वा कालें तांची जतन घेवची गरज आसा म्हूण बगता तुमी आतां उल्लेख केलो काले म्हण सांगल्यार सरकारी वोट झूज जालें आनी ताज्या मागीर लुसिफर उजवाडाचो दूत म्हणून ना वाडलेलो दूत देवाक केदला अविधेय जालो तो उजवाडाचो दूत सोडून काळो जालो तो आनी ताज्या मागीर ही लॉस्ट द ग्रेस ऑफ गॉड म्हणून आमी म्हणटा तशेंच केदळ आमच्या जिणेंत आमकां कोण मार्गदर्शन दितात आनी सारकें सूख आनी सांगतात तांचे विरोध आमी गेल्ल्या वेळार जें कितें आज आमकां नेवेक सुरवेर घडलें तेंत हर एक फावटी आमी अविधेय जाल्ल्या वेळार जावं पुरो आमच्या आवय बापायक हे आमकां मार्गदर्शन दिताल्या वडिलांक आमी तिरस्कार केल्ल्या वेळार अविधेय जाल्ल्या वेळार एंत एका नमुन्याचें चिंतप या गिल्ट फिलींग आमच्या भितर उपजता आनी कशें आदावान येव लिपोवन रावलीं तसलो एक अनुभव हर एक फावटी मनशांक घडटा म्हूण हांव चिंता आवयक जावं दी बापायक जावं दी आनी वडिलांक जावं दी निग्लेक्ट करन तिरस्कार केल्ले वरवीं हें आमी कशें लुसिफर लॉस्ट द ग्रेस ऑफ गॉड तशें आमची गत तित जाता म्हूण दिसता खंडीत जावन आमी म्हणटा हांव बायबलांत एक नियम म्हळ्यार बायबलाचें ओबिडियन्स इज अ बिब्लिकल प्रिंसिपल विधेयपण ओके ते बायबलाचे एक नियमच कित्याक बायबलांत आमी पळयल्यार पवित्र पुस्तकांत आदाम आनी एवेन तांकां दिल्ली आज्ञा मोडून अविधेय जावन पाताळ केल्या उपरांत मनीस त्या स्पिरिच्युअल एक्झिस्टन्स आसलें लॉस्ट द ग्रेस आनी फिजिकल एक्झिस्टन्स जावन मागीर मरण आनी आयलें म्हणटा हांव पूण तेंच अविधेयपण रिवर्स करचें जाल्यार जेजून येवन तांचें अविधेयपण काडिचें जाल्यार ताणें विधेय जावन काडिचें पडलें देखून फिलिपिकरांच्या पत्रांत आमकां वाचूंक मेळटा न्ही क्रिस्ताची ल्हानविकाय आनी व्हडविकाय तो देव जावन आसलो सैमान मनशा बरी गुलाम जालो गुलामाचें रूप घेवन क्रुसाच्या मरणा पर्यंत विधेय जालो देखून ताका पोंस उबारलो आनी तो ताणें आमकां सोडवण जावन दिली खंडीत तशेंच फस्ट राय पयलो राय साऊल ताचें पताक खालें रेबेलियन अविधेयपण सामुएलाचें पयलें पुस्तक अवसर 15-22 वळ म्हणटा ते obedience is better than sacrifice. Rebellion is a sin like idolatry. So देवाक विधेयपण सोपता तितलें मानता तितलें sacrifice आनी मानवना देखून विधेयपण बायबलाचे नियम जेन्ना एकलो मनीस वा आमी विधेयी जायना त्या वेळा आमी वी रियली लूज द ग्रेस देखून म्हणटा हर एक पटेन ताळणी येता ताळणी वताक न्ही पूण ताळणेक तूं सांपडतना तुजी कृपा पाता केल्ल्या वेळार कृपेन तूं मरताय इल्ली इल्ली कृपा होगडायताय पूण ताळणेचेर जैत व्हरतना कृपेन ते वाडता देखून आमी तें समजता तशेंच आवय बापायकी वा वडिलांक आमी काल जायनातलो बायबलांत सांगलां न्ही सिराकाचो बूक अवसर 3 आवय बापायक मान दी देव हांगासर रिक्वेस्ट करना तो म्हणटा ही तुजी आदेश
हांव हे कडेन वाचता एफएस घरांचें वाचता. एफएस घरांच्या पत्रांत आमकां वाचूंक मेळटा भुरगीं आनी आवय बापूय 16 वसवर तातूंत पयली वळत हांव मुखार वाचला भुरग्यांनो तुमच्या आवय बापायक खाल जावन चला हें तुमचें कर्तव्य म्हणटा ड्युटी. देव रिक्वेस्ट करना ओके ना प्लीज म्हण कांय म्हणटा ही एक आज्ञा कर्तव्य कित्याक तुज्या आवय बापायक मान दिवो उपदेश बसावणी दिवंक पयलो. आतां बसावणी खंयची बसावणी अशी हाचे वरवीं तुका बरेंपण लाभता आनी ह्या संवसारान लांब आवूंक मेळटलें. ओके सो विधेय जाल्ल्यांत खंडे जावन देवाची बेसांवां आसा आज्ञा पाळिल्ल्यान धर्म पाळिल्ल्यान ती. पूण जेन्ना अविधेय जाल्या वी लूज द ग्रेस. ओके आनी आमची बेसांवांय गेले. तुजें अस्तित्वूय वता थोडे बडी आवय बापायक मान दिनातलो वेळार प्रत्येक तरान 10 उपदेशांत पयलो निजा देवाक मान दी आनी चवथो आवय बापायक मान दी. ओके हांवें इतलेंच म्हणचें सकड उपदेश देवान दिल्यात आमकां ताच्या मोगांत रावूं बेसांवां जोडूंक. पूण ते उपदेश मोडिल्ल्या वेळार आमीच आमची बेसांवां वगडायता. अविधेय जावन आमी एका रितीन म्हणयत आमी देवसराच्या पक्षान आसा ऑन द सेम प्लॅटफॉर्म. देवसराचें पता कितें अविधेय ताणें आज आमकां नाडचें आनी व्हरचें ताकाच. तर आमी देवसराच्या समाज समजता ताच्याच प्लॅटफॉर्मार आसा. पूण कितलें आमकां तें करपा जाय देवाची आनी तें आमी आवय बापायक वडिलांक खाल जायचे. आतां आमी ह्या जाग जाल्यार आमकां संस्थेचे वडिलां आसात आमकां आमच्या वडिलांक खाल जायचे. आतां हांव डिवायनान 10 वर्सां आसलो. म्हज्या वडिलांनी सांगलें म्हाका 10 वर्सां जालीं आतां पुरो वच. म्हाका हांवें सांगलें जायत तुमी वडील. सो केदो हांवें एक आंगोन्यो काण गेल्यात ह्या बेसान. पयलें विधेयपण मागीर ओबिडियन्स मागीर चास्टिटी पॉवर्टी. तर विधेयपण पयलें तातूंत देखून वडिलांनी सांगतना वच म्हणटना हांव गेलो. हांवें चिंतलें म्हाका 2 वर्सां ब्रेक. ओके 1 वर्सान तांणी फाटीं आपयलें. आतां हांव फाटीं आयलो. सो आमकांय आमचे वडील प्रोविन्शियल वा कोणी तुमकां कशें बेसपाकाल आमी DSCन आसतना आमी बेसपाकाली आसा आज्ञा पाळता आनी तें पाळचें तें बायबलांत आमकां वाचूंक मेळटा. तें विधेयपण गड्स त्या वेळार आमी कुरपेंत वाडटा कुरपेंत जियोंक जाता. त्या वेळार ती कांतवणी म्हण येना खंडीत येना. देखून आमकां ह्या खातीर आमकां कुरपाक गरज आसता आनी ती समजुनी जाणवायक गरज. ही एक ताळणी कळीत आसून गी कळीत नासतना गी ती आमकां धार्मिकांकी आनी हेरांकी येता म्हूण सांगल्यार एक कडेन बरें केल्ल्या वेळार आमकां थंय जावन आनी एक कडेन व्हरतना आमच्या मतींत आसा हें पुरो हांवें केल्लें अशें म्हणून देखून कित्याक वचचें म्हणलें चिंतप येता कळीत आसून गी कळीत नासतना गी एका रितीचें एक रिबेलियस चिंतप म्हणलें भितर येता. ताजेर शाणेपण आसल्यार मात्र जैत वर येता शिवाय नाजाल्यार सुलाबेर शिरकोन पडचें साध्यता आसा. आनी एक सवाल आमी विचारचें कालें म्हण सांगल्यार आमकां ताळणी येता. आतां देवसार ताळणी हाडटा जबाबदारी आमची तें विणचें या सोडचें सांगताच ताळण्याक पडचें सांगता आमी खंय हातान जावन हेरांक कांय ताळण्याक पडच्या कारण जाता गी थोडे फावटी म्हणून. हांवें एक वाचल उड आसा म्हाका एकलें एक चली इगर्जी येता आसतना अशी भायर सरून गेली की घरा आजी आसली म्हळ्यार चड जावन आजी सांगता आसतले आनी बागलाड गेल्ल्या वेळार आजयेन आपयलें हांगा पाटये अशें म्हणून. आनी ताणें आजयेन विचारलें तूं खंय वेताय हांव इगर्जी वेता. तूं इगर्जी येताना अशें न्हय सोन्याचें गी अशें म्हणून. म्हणून तुमी उल्लेख केल्ले प्रमाणे आज काल जालां म्हूण सांगल्यार म्हाका स्वातंत्र्य आसा देखून तें स्वातंत्र्य आसा देखून जाय प्रमाणे जियोवचें तूं कोण विचारूंक म्हणलें सवाल देखून न्ही अशें नासता कितें तुका कितें प्रॉब्लेम गे म्हणून तें चलयेन आजयेक विचारलें. तिणें बसोवन बरें करून समजयलें ताका तुका देवान बरें करून रचलां सोबीत करना तूं कोणाक आकर्शीत करूंक येताय इगर्जेक तुवें हेचें देवाक आराधन करूंक हें परत तुका गरज आगी अशें म्हणून.
मस्त वेळ समजले मागीर त्या शैली समजले आनी ताज्या मागीर उपरांत अर्थ जाल्या उपरांत परत्यान फाटी वचून बरें करून न्हेसून हांवें आनी एकल्या पातका कारण जावचें नाका अशें म्हणटात. काल्यां म्हण सांगल्यार हें काल्यां म्हळ्यार ब्युटी डिपेंड्स ऑन दी बिहोल्डर बरें आयज ऑफ द बिहोल्डर. पूण एट द सेम टायम आमकां एक जबाबदारी आसता आनी एकल्या कारण जायना अशें मस्त पटी अशें घडचें आसता. आमी इगर्जी वेचें देवाचें आराधन करूं म्हणून पूण सांगताच दुसऱ्यांक पातका कारण जायनातले बरी जावची जबाबदारी हर एकल्यांक आसा पूण चिंता खंडीत आसा. कित्याक म्हळ्यार तें मनसुगी म्हणलें मनसुगी इज वन ऑफ द फ्रुट्स ऑफ द होली स्पिरीट. मॉडेस्टी मॉडेस्टी थंयसर आमकां जर तर ही समजणी आसा जर तर आमी पवित्र आत्म्या प्रकार जियेतना मनसुगी ती 12 फळां आमचे थंय दिसून येतात. देखून जर तर आमी मनसुगी दवरिना आमच्या नेसनान तें हर एक संगतीक एक एक नेसान आसा. तूं खेळटना एक नेसान, काम करतना एक, खंय भायर भोंवूंक येतना एक, तशी गरजी वतना चलून एक नेसान. आनी उद्देश तें आमी आमकांच कोणायक आकर्शीत करूंक आमचे थंय न्ही, आमी देवाक मेळोंक जाय आनी एक कुटुंब जावन फिरगस जावन देवाक आराधन करूंक वा मिसान भाग घेवंक आमी वेचें. देखून तें पवित्र काम. ते थोडा आमी आतां वासाप वचूंक येतना मुखार चिंत्या आमी बरें करून न्हेसून वचून नंतर तर वासाप वाचतना लोकांचें ध्यान तुजेर आसता, देवाच्या उतराचेर ना. सो तूं तें पवित्र काम करताय तर तो उद्देश गेलो. देखून आज थोडे फावटी आतां इगर जाणी आमी थोडे फावटी वस्तूर वा शॉल दिता, उद्देश कितें तो उद्देश गरज आसता. नाजाल्यार आमी आनी एकल्या पातकाक उडयले बरी जावंक पुरो. जेजून म्हळें तुजो दोळो पातकाक आवडटा कोंकण काड हात कातर म्हळ्यार पातकाच्या की आनी एकल्या पातकाक ओडचें मारेकार. देखून जेजूचो उद्देश तोच. आनी एकल्याक आमी पातकाक उडिनाय. ती जबाबदारी आमकां आसा. मे बी तुजेच की तूं नासतना आवडनी पूण समाजेन जियेतना राजना मुखार येता आसतना वा ती जबाबदारी आसता आमकां. कित्याक आमी देवा थंय संबंध आमकां आसा तर आनी एकल्याक आमी देवा थंयत ओरिजियस. सो देखून ही जबाबदारी हें गरज म्हण हांव चिंता. आनी तें समजल्यार खंडीत जावन आमी तशें करयेत, खंडीत जावन करयेत. कोणाक आमी पातकाक ओडिचें म्हणना, ताकाय आमी देवा थंय ओडयेत. आमी पातकाक पडोवन वचो सांपडोवन वचो ताळणेक आनी आमचे वरी हेरांक कोणाकी एक कारणीय जावन भाग्यवंत त्रिंदात देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो. आतां हे तेगी जण मेळोन एक देव. हांचे मदें कोण प्रधान म्हणलें चिंतप ना थंयसर. तेगी समासम तेते प्रमाणे आमी पळयता संवसारांत ह्या त्रिएक देवाचें प्रतिरूप म्हूण येता. जेजू, जुजे, मरी तेगांय सांगाता मेळोन एक कुटुंब आसता. आनी हांचे मदें तेंच कालें म्हूण सांगल्यार बेजीक गूण कालेंगे म्हूण सांगल्यार विधेयपण जावं पुरो. जेजू ते म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावं आनी मरयेनी तेंत तुज्या शब्दा प्रमाणे मुजे तें जावं. आनी हर एक पावटी तूं जुजेक स्वप्नांत पडोवन हें कर आनी अशें कर म्हणटा आसतना तो ही काल जावन चलता विधेयपणांत. हे भाग्यवंत कुटुंब संवसारांत. पूण आमी आज संवसाराचे दिश्ट गेल्यार आमकां कुटुंबांनी मस्त विभाजन मस्त पळोवंक मेळटा. जायतीं कुटुंबां इंडिव्हिज्युअलिझम मस्त आसा. ताका कायलें कारण आसा पुरो. कारण आतां जशें तुमी सांगलें भाग्यवंत कुटुंबांत खलतेपण आसा वा ती खल जातात तांकां दिल्ल्या संदेशा प्रकार जबाबदारी प्रकार. जुजे ताचें काम करतात, देवाची खुशी करता, मोरी देवाची खुशी करता आनी जेजूय देवाची खुशी केल्लो भाग्यवंत कुटुंब. आमच्या कुटुंबांत आमी आमचीच खुशी करतना देवाची खुशी कितें म्हणून समजून येतल्या वेळार संवसारी रिती प्रकार आमचें कुटुंब बांदतना हांव चिंता थंय विभाजन जाता. आपणाचेंच चिंताप, संवसारी चिंताप. संवसारांत कितें आसा स्थान मान
आनी घालें कॉम्पिटिशन हम्म. एकल्यान इल्यान बरें एक घर बांदलें जाल्यार ताच्या की व्हरतें हम्म. बांदीचे हम्म. तो मसोर होय. कोण आनी तें प्राशेवचें नांव हा. आनी तें प्राशेव न्हू हा. आनी ह्या रितीनी आमी जिवन आसतना संवसारी रिती प्रकार वेज ऑफ द वर्ल्ड हम्म. देवाच्या जाणवाये प्रकार हम्म. समजणे प्रकारनी नॉलेज ऑफ गॉड हम्म. देव कितें आशेता हम्म. 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 या तशें न्ही बगर अशें म्हणटना कुटुंबा खंडीत दसवाड जातात हम्म. देवाच्या उतरां प्रकार आमी बांदूं ना जाल्यार हम्म. त्या समजणी वा जाणवाये प्रकार हम्म. संवसारी रिती प्रकार त्या प्रकार बांदला जाल्यार तें बळवना देखून देवाच्या उतर सांगता न्ही जुवांच्या पयल्या पत्रांत आवस्वर 2, 15, 16, 17 वळ ह्या संवसाराक आनी तांतू आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात ओके. कोण संवसाराचो चड मोग करता ताचे तें देवाचो मोग ना संवसार आनी ताचे वंदवण्यो तें आसा रक्तमासाची वंदवणी दोळ्यांची पुसलावणी जिवनाची पोकळ दौलत हें सगळें देवा तावन येना संवसारांत तावन संवसार आनी ताचे वंदवण्यो अंतरतात ओके. पूण कोण देवाची खुशी करता तो बाळटा देखून आमच्या कुटुंबान जाल्यार आमी देवाची खुशी जे कितें आमी पवित्र पुस्तकांत ती समजून जोडटा पवित्र सभा आमकां शिकयता त्या प्रकार बांदून हाडला जाल्यार ती बाळटात ना देव कंडी जावन कायलां करता म्हणून जाल्यार एक बरी कुटुंबां म्हळ्यार सांगता जिवची एकवटान ते खंडीत जावन ही फासाळली कुटुंबां म्हणटा आसतना कंडी जावन तांतू एक देवसार तो एक हात आसा खंयच्या रूपार एक हय खंडीत आसा आतां साबार सांगते आमी पळयता आसतना म्हळ्यार कशें देवचारान आदाम आनी एवेक नाडलें आनी ताच्या मागीर प्रस्तुत काळार वेगवेगळ्या रुपांनी तो नाडता वेगवेगळ्या संगती मुखांतर थोडे फावटी मनशांक उपयोग करता थोडे फावटी वस्तूंक उपयोग करता अशा वेगवेगळ्या रितींनी उपयोग करता हें सकड पळयत आसतना एज ए प्रिवेंटीव मेजर आमी हातूंत जावन कशें पयस रावूं येता म्हळ्यार ही देवसाराची नाड ताळणी म्हूण कशें समजूं येता आनी कशें हातूंत जावन आमी पयस रावचे प्रयत्न करी येता हातूंत जावन आतां पयस रावचें जाल्यार देवसार ताचें काम करता तो बरें करून करता आनी ताची हातेरां 7 शिंगां ओके म्हणचें घालें गर्व राग मसोर आबलेस कामातुराय आळसाय पदार्थपण ही हातेरां मुखांतर वा दुसऱ्या विविध तरांनी तो भितर सरता ताका इडें दिना जाल्यार तर ताका इडें दिवन जो वा दिवन जो जाल्यार तर आमी कुरपेंत आसाचे देवा तें आसाचे देखून पवित्र सभा आमकां हातेरां दिता ओके देवचाराचेर जैत वरी येत म्हणून हांवें एक 2021 ती सिस्टर कोण ते स्टिग्माटा आसली तिच्या शिकवणेंत हांवें आयकलें की आमी आमची कूड मात्र सांबाळल्यार जायना कूड सांबाळया बरें नशया व्यायाम करया बरें न्हीद बरीं चिन्नां बरें खान भलायकी बरी उरता खंडीत सांबाळचें पूण एक दीस ही कूड कोणाक वेतास पूण त्या कुडीचो आमचो आत्मो आसा न्हय ताका खाण दिवचें देखून आमी आत्मीक संगतीकी इल्लेशें चड ध्यान दिलें जाल्यार ताचोय पोस केलो जाल्यार तर आत्म्याक खाण कितें बारपटी आमकां तें कळीत ना देखून ती म्हणाली 4 संगती ओके वर्ड ऑफ गॉड देवाचें उतर तातूंत देवाची समजणी जाणवाय आमकां मेळटा आमचें जिवीत वा कुटुंबां बांदूंक ओके मागीर मागण्या मुखांतर आमकां देवाची कृपा वा आमी म्हणटा होली स्पिरीट पवित्र आत्म्याची ती वारून पळोवची सकत न्ही ओके खंडीत मागण्यान मेळटा तिसरें सक्रामेंत आसात इगर्ज मदीन आमकां एक मीस कुमसार तवळ तवळ आजकाल कुमसार वर्साक एक जाला वर्साक एक फुटी नाल्यार जाता सो त्या रितीनी आमी जागृतकाय करीची मागीर आमची एक अंतस्करणाची जडती एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स राती न्हिदूंक वयतना हांवें बरें केलां तर हांवें केल्लें न्ही जेन्ना तें हांवें म्हणलें येता देवचार भितर आयला म्हणत आयलो सो तर आमी तें देवाच्या कृपेन केलां वी कॅन एक्नॉलेज गॉड इन एवरीथींग हांवें
जर तरी ह्यास कितेंय बरें जालां देवाच्या कृपेन जालें देवा अर्गा ओके आज एक हांव अस्कत मनीस पूण हांव चुकलो तर देवा म्हजी काकूत कर म्हणून एक बक्षाने मागल्यार एक अंतस्करणाची जडती केली जाल्यार 4 संगती देवाचे उतर मागणे साक्रामेंत अंतस्करण जडती आनी गज माता आमकां मस्त तरांनी ह्या रितीन आमकां आदार दिता देवसराचेर आमकां जैत व्हरूंक ओके जाता खंडीत जाता ओके अशें केलें जाल्यार हांव चिंता आनी पाती येता आमी बरें जिवीत जियेवेत बरें कुटुंबां आडवारलेलें फळ आमी त्या रुखाचें आतां खावंक ना आमकां जिविताचो रूख आहा न्ही सो जिविताच्या रुखाचें काय वय वय आमचो जिविताचो रूख सोमी सोमे खुरीस वय ताणें म्हळें न्ही आतां जॉन 10:10 चोर येता सोरूंक जिवेश मारूंक विबाड करूंक वय कोण तो देवचार देवचार आडवारल्या लोकांचें फळ खा म्हणून वय वय आज तेच नाद आमकां न्ही वेग तांच्या आज्ञा मोडूंक आनी आतां आमकां विविध तरांनी ओके पूण जेजू म्हणटात हांव आयलां जिवीत मेळो म्हणून बरो न्हू वमतांच्या म्हणून सो चॉयस इज आवर्स सो आमकां विंचोन करयेत तर ह्या देवसरा कितें दिवचें गी ओके वा देवाक जिविताच्या रुखार जेजू तें जिवीत जोडचें दॅट्स लेफ्ट टू अस तें आमकां ओके म्हाका जाणो सुरवेर देवसरान आज आमकां येवेक नाडलें ती पातकान पडली आज प्रस्तुत काळार देवसार कशें सक्कट नाडटा खंयच्या रितीनी आनी आमी कळीत आसून थोडे फावटी कळीत नासतना कशें आमी सांपडटा ह्या विशयांत ह्या संवाद कार्यक्रमांत आमी समजले हांव सांगाताच सांपडल्या उपरांत तातूंत भायर येवंक कश्ट पूण तातूंत सांपडना आतां राव जाल्यार कितें करीचें पाद्राबान आमकां आतां निमाणे 4 संगती सांगले ते आमी जर तर मोतीन दवरले जाल्यार आमकां भोव सुलाभ जातालें प्रिवेन्शन आमी तातूंत सांपडनाशें कशें पवित्र आत्म्याची 7 देणी आसात तशें देवसार कशें 7 ताची शिंगां उपयोग करता आमकां नाडूंक देखून आमी हें सक्कड पळयल्यार आमकां समजता ही पवित्र आत्म्याची देणी न्ही ही आमकां नाडच्या खातीर सैतान ताची शिंगां उपयोग करता आनी तशेंच हे 4 संगती आतां निमाणे सांगले आमी जर तर मोतीन दवरून त्या प्रमाणे चल्ल्यार आमी खंडीत जावनी सारकी वाट विंचता आनी जेजूच्या सांगाता आसता म्हणून आमी खात्री करी येता ही भोव अपुर्बायची शिकवण आमकां दिल्ली आजकाल आमच्या भोंवतणी मस्त असले संगती घडटात सुकोन पडूंक कारण जावंक चिंतले आनी ताका देखून असल्या ह्या आईन काळार भोव अपुर्बायची शिकवण आमकां दिल्या मानादीक बाप अनिल किरण फेर्नांडीस जायते रेतेरे आनी दिवन आसा ह्या दिसांनी ताजे मदें हांगासर येवन शिकवण आमकां दिल्या तुमच्या सर्वांच्या नांवान पाद्रा बाक हांव देव बरें करूं म्हणून थँक्यू फादर तुमकां कोणाकी सवालां विचारूंक आसा जाल्यार आयच्या ह्या संवाद कार्यक्रमा विशयान तुमी खंडीत जावनी ती विचार येता व्हॉट्सॅपार तुमी विचारचें तर 9449821580 आनी ईमेल करचें तर onilds@gmail.com परत बोटी मेळटा पर्यंत तुमकां समेज तांकी देव बरें करूं समट आणि सावाला चढ
भावार पवित्र कधीच भेटैताना सडय आमचो भावार खालत्या काळजान तुमसार जाता आसताना सडय आमचो भावार सस्वां खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भाव वाडटान वाडल्यार खऱ्या भाव वाडटान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार मोरी माईक उलो मारता आसताना सडय आमचो भावार सांता भक्तांची जिणी नियाळताना सडय आमचो भावार आराधन नवीन भक्तीन करता आसताना सडय आमचो भावार मागणी रसार करून पराताना सडय आमचो भावार सस्वां खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भाव वाडटान वाडल्यार खऱ्या भाव वाडटान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.